म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी कितें म्हणून समजल्यात? आमचो सुर्गीचो बापूय सदांच कोणवाळो, काकलुत्सार, आनी आमची पातकां तो भोगसून आमकां पोत्तून वेंगयता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें आमी कशें समजतले? आमचे कुडीचे सांदे आमी ताका केन्ना तरी नाकारता. एक थंयसर आमचो आकोणो ओ बोटां पांयांची आपटोन ताका मांतेर जाल्लेली आसा, तो आमी कितें कातरून भायर उडयता? ना. जाता तितली आमी ताचो परामर्श करता, जाता तितली दुसऱ्या दोतोरांशी वेता. कित्याक? तो म्हजे कुडीचो सांदो. हे भाशेन आमी करिना? तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां ताचे कुडींतले सांदे. आनी ताणें आमकां जेजू सगळें एकठांयलेलीं आसा. तो ताणें आमकां आयज स्पश्टपणी सांगलां, आमी कितेंय तरी करीत जाल्यार तो आमचें सगळें सदांच आसा आनी आमकां पोत्तून सोयरानांत हाडूंक तो वावुरता. पूण हें आमचेर अवलंबून आसा. आमी खूब पाटी पळयात, आमकां कितलीं जाणां सांगतात, आमी कितें करता तांचें आयकता? ना. पातकाक आमी बरी आडावन दवरता, पातकाक आमी बरी सुगूर करून दवरता, आनी हे पातक आमकां सगळेंच वायट करून उडयता, आमचें जिवीत इबाडता, आमकां इफानान घालता, आनी ताका आमी बरें सांबाळटा. अशें आमी करचें न्हय. आमचे दोळे भावार्थाचे उक्ते करया, कान हात म्हणटात हें आयकून आमी सगळें समजिकायेन आमचें जिवीत जेजू बरोबर आसा तें जेजू बरोबर जियोया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटीन धरून दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत पळयात, आमी आमचें जिवीत चलयना, तो चलयता. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत येवन सगळें आमचें सगळें आसा तितलेंय ताणें आमकां देणें कशें दिलेलें आसा. आमी फकत तें ताचेंच सगळें दवरया आनी तो आमकां कशे भाशेन तें वापरूंक जाय तें तो वापरून आमकां दाखयतलो. जशे भाशेन आमचे कुडीचे सांदे आमी वापरता तेच भाशेन ताणें आमकां वापरचें म्हणून आमचें जिवीत सगळेंच ताका भेटोवया.